पणजी पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाच्या मुद्द्याचेर म्हणटा मंत्रिमंडळान कसिनोचेर निर्णय घेतला आनी पक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णया बरोबर रावतलो. पणजी पोटवेंचणुके खातीर जाहीरनामो जाहीर करतना तो उलयतालो. पणजी स्मार्ट सिटी करप म्हळ्यार मार्केट संकुल बांदपाचें उतर भाजपान जाहीरनाम्यांत दिलां. पणजे पोटवेंचणुके खातीर भाजपान शेनवारा जाहीरनामो जाहीर केलो. ह्या वेळार भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार आसलो. पणजेक स्मार्ट सिटी करपा सयत उरिल्लीं कामां 2.5 वर्सां भितर पुराय करपाचें आश्वासन भाजपान जाहीरनाम्यांत दिलां. प्रयत्न तो आसतलो डेफिनेटली. पयर म्हाका दिसता कोणे तरी विचारलें की पीडीए मार्केट, म्हाका तांकां प्रश्न विचारपाचो आसा की तेन्ना जेन्ना चेअरमॅन आशिल्ले तो पीपीपीचो जो स्कॅन्डल केलो ताका लागून हो डिले जाला. आमी करूं ना. आमचो सदांच लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट आशिल्लो. पूण कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाचेर भाजपान कांयच उतर दिवंक ना. नियोजीत बेती ते पणजे पूल बांदचे नात अशें भाजपान स्पश्ट केलां. दॅट इज नॉट अ एश्युरन्स. सी ताजेर एक कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा आनी वी आर अबायडिंग दॅट कॅबिनेट डिसिजन. ना ताजेर खुबशे आश्वासन आशिल्लीं पूण कितें आसा सदांच ते फिजिबिलिटी बी पळोवचें पडटा. ती फिजिबिलिटी म्हाका दिसता चालू आसा जाल्यार हांव नकळो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. 2012-13 अर्थीक वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्लीं. तातूंत नेवगीनगर ते पणजे चौपदरी पूल पणजे बाजाराचे 3ऱ्या टप्प्यांतल्या कामाचो आस्पाव आसा. पूण 2.5 वर्सां जालीं ही कामां सुरू जावंकूच ना अशें काँग्रेस म्हणटा. कदंबा बायपास रुंदीकरणाचें काम आनी मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आसलें. राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें असो प्रस्न काँग्रेसीन केला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2012-13 अर्थसंकल्पान पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्लीं. नेवगीनगर ते पणजे चौपदरी पूल, बेती ते पणजे फेरी मेरेन पूल, पणजे महापालिकेक 50 कोटी निधी, पणजे बाजाराचे 3ऱ्या टप्प्यांतलें काम, रायबंदर ते मानसवाडा मेरेन फूटब्रीज ही आश्वासनां पर्रीकार सरकारान 2012-13 दिल्लीं अशें काँग्रेस म्हणटा. 5 assurances of the 2012 budget are the basis of our 5 questions. These 5 questions go to the root of the infrastructure of Panjim. This was promised by the BJP and left unimplemented, undone. Therefore, the BJP has a lot to answer. We are not making any demands. Let us be very clear at it. We are pointing out the assurances which were made by the BJP to the people and left unimplemented, which has put the city in distress. पणजे कदंबा बायपास ते पोन्ने गोंय मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम तशेंच मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आसलें. राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें असो प्रस्न काँग्रेसीन केला. Now, if you could take 1,200 crores for a bridge which is not your responsibility, question is what is the purpose, what is the motive that this government wants to build it? The motive appears suspect. That entire road was already taken up for construction, tenders were issued, contractors were appointed, and yet the government of Goa does that work under the pretext that you need a 4-lane highway for the exposition. Again, this issue arises. Responsibility is of the National Highway Authority of India, which gets money from the central kitty, and the major portion of expenditure is through this BOT system. What is the hurry? What is the motive which drives this government to undertake a responsibility which is not theirs? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मगो पक्षान आतापासून फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चलयल्या. शेनवारा सावड्डे आनी दिवचलच्या सुमार 300 लोकांनी मगोत प्रवेश केलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या वेळार दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळ सांतिनेजच्या मोगो कार्यालयांत आशिल्लो. ताका लागून अपक्षांक लागीं ओडून मोगोन फुडल्या विधानसभेची तयारी चलयल्या हें स्पश्ट जालें. सावड्डे आनी दिवचले मोगोचे आमदार वेंचून काडटले म्हणून मगोत प्रवेश केले वांगड्यांनी उलोवन दाखयला. मगो पक्षान आनीक 2 मतदारसंघाचेर दोळो दवरून विधानसभा वेंचणुके खातीर तयारी सुरू केल्या. शेनवारा सांतिनेजच्या ऑफिसान सावड्डे आनी दिवचलच्या सुमार 300 लोकांनी पक्षान प्रवेश केलो. प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यांनी दिवचल आनी सावड्डे मतदारसंघ मगोक मेळोवन दिवपा खातीर नेटान काम करतले म्हूण उलोवन दाखयला. सावड्डे मतदारसंघ हो एमजी पार्टीचो आनी हो सदांच एमजी पार्टीचो रावतलो. फुडें काळाची गरज आसा गोंयाक एमजी पार्टी सत्तेर येवपाची.
आमी सावड्ड्याय काम करतले, आमचे सायडी मतदारसंघ आसा थंय आमी काम करतले. आयज जर बिचोली मतदारसंघाचो जर विकास करपाचो आसा जाल्यार मोगो पक्षाची गरज खूब आसा आनी आमी अध्यक्षाक तशें सेक्रेटरी हांकां आमी वचन दिता की तुमी ज्या विश्वासान आमचे कडेन पळयल्ले आसा त्या विश्वासान आमी तुमकां खात्री दिता की येणाऱ्या काळान दिवचोली मतदारसंघान मोगो पक्षाचोच आमदार आसतलो आनी तोच निवडून येतलो ती परिपूर्ण आमी खात्री दिता. ह्या वेळार मोगो घटमूट करतना बीजेपी वांगडा आशिल्ली युती कायम उरतली म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. बीजेपी मोगो पक्षाची युती ही पूर्व निवडणुकी पयलीं जाल्ली युती आशिल्ली आनी ती युती अशीच फुडें चलतली हें आमी परत परत सांगिल्लें आसा आनी ह्या युतीक कसलोच धोका ना हें मुद्दाम म्हाका नमूद करपाचें आसा. दिवचलच्या वांगड्यांनी मगोन प्रवेश केलो तेन्ना थंयचो अपक्ष आमदार नरेश सावळी मगोच्या ऑफिसान आशिल्लो. ताका लागून फुडल्या वेंचणुकेन अपक्षाक गरोवन दिवचलेन मगोचो आमदार हाडपाचो यत्न चल्ला असो बोवाळ चल्ला. आयतारा सांताक्रूजचे 3000 लोक मगोन प्रवेश करतले म्हूण आमदार लव मामलेदारान मिडियाक कळयला. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.